नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. इलेक्शन लागीं पावता, किती चल्लां इलेक्शनाचें ताजेर आमी उलयतले. बट आयचो दीस, ज्या दिसाचो उगडास आज सगळेच जाण काडटात, ते म्हळ्यार मनोहर पर्रीकार हांची पुण्यतिथी. आनीक आज आमचे बरोबर अशे गेस्ट आसात की फकत यादी न्ही जाल्यार महत्वाचे व्यक्तिमत्वाचे पैलू आनी त्याच बरोबर इतिहासाचे कांय किस्से आमचे बरोबर जॉइन जातात. भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ फुडारी, आदले सभापती, मंत्री राजेंद्रबाब आर्लेकर. राजेंद्रबाब, वेलकम. आज जेन्ना आमी मनोहरबाब पर्रीकार हांचे विशीं उलयतात, म्हाका दिसता एक एक अशी महत्वाची टप्पी घेवन उलयतया आनी सुरवात करता तुमचे यादींचेरय बी आनीक सम नायस एनेक्डोट्स. जंय सुरवात ते पयलीं इलेक्शन जेन्ना पयशांचो खर्च नाशिल्लो, वडा पाव दिल्यार कार्यकर्ते येताले, ते दीस जे आसात आनी त्या दिसा कडेन जेन्ना तुमी पळयतात आनी ते पयलीं इलेक्शन जेन्ना तुमी पळयतात भारतीय जनता पक्षाचे, कितें दिसता? हो एक खूप व्हडलो आणि महत्वाचो असो प्रवास असा. मनोहर पर्रीकर असताना इलेक्शन लढवप म्हणजे इट वॉज चार्मिंग एक्सपिरियन्स विथ हिम ऑलवेज. म्हणजे मनोहर असा आणि आम्ही सगळे काम करतात मनोहरा बरोबर, अशा पद्धतीचा तो अनुभव असतालो. त्यावेळार अशा पद्धतीचे वातावरण की आम्ही, तुवें जशें म्हटलें, वडापाव खावनूच सगळें करप बिरप ते अशें. आणि तो वडापाव ना मेळ्ळ्यारय ताचें व्हडलें दुख्ख नाशिल्लें आणि केन्ना केन्ना मेळय नाशिल्लो तो. म्हणजे अशी भारतीय जनता पार्टीची आणि कार्यकर्त्यांची अशी म्हणून अशीच परिस्थिती आशिल्ली. ह्या सगळ्या वातावरणान हे वातावरण जर बरें दवरपाक जाय, कार्यकर्त्याची मनस्थिती बरी दवरपाक जाय, जाल्यार थंय एक मनोहरा सारको मनीस उबो आसतालो. आणि तो मनोहर हे सगळे आपल्या माथ्यार, आपल्या खांद्यार मारून व्हरतालो. आमकां ताजेच व्हडलें अप्रूप आसतालें की आमच्या बरोबर मनोहर आसा, आमी सगळे जाण काम करतात. तो काळूच असो आशिल्लो की आमी निवडणुको लढोवप आणि आमकां सगळी मेळून गोंयभर जी विधानसभेक जी मतां मेळप ती सगळीच मेळून 2,500 मतां मेळप, सगळी मेळून जितल्यो आमी सीट लढयतात ते सगळ्याच. अशा पद्धतीचे त्या वातावरणात, अरे फाटले फावटी आमकां 2,500 मेळिल्ले, ह्या फावटी आमी 4.5 मेळयली मरे, इतली आमकां एक ताजेंच अप्रूप आसतालें. दिस इज हाव वी वर वर्किंग टुगेदर. आणि म्हणून ह्या पद्धतीचे वातावरण थंय सगळे आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे वातावरण दवरप हे गरजेचें असता. आणि म्हणून मनोहरा सारको मनीस ज्या वेळार थंय आसतालो त्या वेळार ते ताजी एक गाडी आसताली, गाडयेचो नंबरय आमकां याद आसा, 120. ताजी सुझुकी, मारुती सुझुकीची गाडी आसताली ल्हानशी. तर ती गाडी घेवन तोच आमचो एसेट पार्टीचो. तर ते अशी गाडी घेवन आमी ते सगळे कडेन भोंवप, हांगा वच थंय वच. अशा पहिल्या इलेक्शनाक तर आमी सादारण एक 8-10 सीट लढयले आणि आमकां सगळी मिळून सादारण 2,000 आणि कितली मतां पडली. ती आमकां खंय खंय कितली मतां पडली, खंय 300 मतां पडली, खंय 450 मतां पडली. हाजो हिशोब करप, ती कशी कोण कोण आसताले ते हाजो हिशोब आमी लायताले. पण ह्या सगळ्या वातावरणान एक आमच्या सगळ्यांच्या मनान एक उमेद आसताली, आमी केन्ना तरी हे सगळें वातावरण बदलून सत्तेर येतले गोंयान. आणि तें इलेक्शन, पयलें इलेक्शन, ताज्या नंतरचे उपरांतचे इलेक्शन, ताज्या उपरांतचे इलेक्शन, हे करून आणि आमकांय खबर नाशिल्ली की आमी इतले बेगीन सत्तेर येतले म्हणून. आणि ह्या सगळ्या हातून आमच्या सगळ्यांची उमेद वाडोवपा खातीर, आमच्या सगळ्यांचे कार्यकर्त्यांची मनस्थिती दवरपा खातीर मनोहर पर्रीकाराचो खूप मोठो वाटो, प्रश्नच ना. एक म्हाका मुद्दम सर विचारचें दिसता की सरकार जेन्ना पयली फावट आयलें ते स्वतंत्र काय तुमचें अशें सरकार नाशिल्लें आनी अशें कांय व्यक्ती कडेन तडजोड करपाची परिस्थिती अशी आयिल्ली की एक ते कुबड्योच कशी त्यो घेवन चलची पडटा. आपल्याक जाय त्या स्पिडीन चलपाक जायना, बट एटलिस्ट चलपाक तरी जाता अशी परिस्थिती. हें जेन्ना सरकार पयली फावट आयलें, म्हळ्यार तुम्ही जेन्ना अप्रत्यक्ष रितीन वांटेकार जाले तेन्ना आनी प्रत्यक्ष रितीन जेन्ना वांटेकार जाले तेन्ना हे जे दोन्ही गजाली जर पळयल्यो जाल्यार तो अनुभव कसो आशिल्लो की आनी इतली बेगीन? आमी इतले बेगीन, हांवें म्हटलें तेंच, आमी इतले बेगीन सत्तेर येतले अशें आमकां दिसूंक नाशिल्लें. ज्या वेळार आमी असो दुसऱ्या कोणा बरोबर मेळून सरकार करप अशें आमचें ज्या वेळार ठरतालें,
त्या वेळाचेर भरपूर डेलिबरेशन्स आमचे भितर जाली. हे करप काय कितें, करूया की नाका, आमची आयडियोलॉजी आशिल्ली आणि नेमकी विरोधातली आयडियोलॉजी आशिल्ल्या लोकांबरोबर आमी सरकारान वचप काय कितें, हाचे बद्दल विचार केलो आमी. वयर आमचे नेतृत्व त्या वेळार आमकां सदांच मार्गदर्शन करपी आशिल्ले ते प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे असे आमचे अधिकारी, आणि केंद्रांतल्यान सुंदर सिंग भंडारी सारखे मनीस, सिकंदर बख्त सारखे मनीस, असे सगळे आमकां मार्गदर्शन करताले. आणि त्या वेळार आमचे असं एक मागीर ठरयलें आमी की भारतीय जनता पार्टी जी आसा ती सत्तेन येवंक शकता हे आमकां दाखोवपाक जाय लोकांक. भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो वा मंत्री जावंक शकता. तो केवळ कार्यकर्तो न्ही, तो केवळ पोस्टर लावपी कार्यकर्तो न्ही, पण तो थंय बॅनर लावपी कार्यकर्तो न्ही, कदेलां पुसपी कार्यकर्तो न्ही, तर तो त्या मंत्र्याच्या कदेलाचेर बसून बऱ्या पद्धतीन सरकार चलोवंक शकता असो एक विश्वास जर लोकांक आमी दिलो जाल्यार ताजो उपयोग आमकां येणाऱ्या इलेक्शनान ताजो निश्चित जातलो. अशा पद्धतीची भावना घेऊन आमी त्या सगळ्या पहिल्या इलेक्शनान, दुसऱ्यां बरोबर काय जायना, पण आमी त्या निवडणुकीन आमी आणि ताज्या उपरांत आमी सरकारान आयले. पण जेन्ना मनोहर बाब मुख्यमंत्री जाले आणि त्या उपरांतची परत सरकार वच मेरेनची वाटचाली बरीच झंझावाती आशिल्ली. तुमची अपेक्षा आशिल्ली की इतली झंझावाती आसतली की कोणाक काडून भितर उडयले, दुसरी वटेच्यान कोणाक फोडून हाडून पक्षांत घेतलो, आनीक संख्या वाडयली, मदीक विधानसभा बरखास्त केली, हो जो एक सारको रोलर कोस्टर रायड आशिल्लो, वॉज दीस एक्सपेक्टेड ऑर दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड इवन फॉर अ इनसायडर लायक यू? ना, कशें आसा, मनोहराचो स्वभाव जाणच्यांनी खूब लागच्यान पळयला पळय, तांकां हे अनएक्सपेक्टेड न्हय. कारण मनोहर हो कसो, मनोहराक शांतपणान बसून हे अशें न्ही तशें करपाची अशी ताजी केन्नाच मनस्थिती नाशिल्ली. मनोहर तुवें जो शब्द एक वापरलो तो झंझावात आशिल्लो. मनोहर म्हणजे ताका आंगार घेवप, एखादी इशू, एखादें प्रकरण आंगार घेवप आणि तातूंतल्यान भायर सरप, हो ताजो स्वभाव. ते बेड्यान आयले आणि ते अशा पद्धतीन मातशें अशें करून एडजस्टमेंट करून सोडप बिडप असली भानगडीन तो केन्ना पडनाशिल्लो. आणि म्हणून ताजे तकलेन अशें आशिल्लें केन्ना तरी आमचे सगळ्यांचे आमचे फुल फ्लेज अशें सरकार येवपाक जाय. आमच्यो जे काय आमी जे काय आयडियोलॉजी घेवन चलतात ती आयडियोलॉजीच्या आधाराचेर आमकां सरकार चलोवपाचें आसा असो जो आमचो विशय आशिल्लो तो केन्ना तरी आमी करपाकच जाय. आमी आतां प्रयोग करून पळयलो की आमी सरकारान येवंक शकतात. लोकांक दिसलें अरे हे बी सरकारान वचूं शकतात, बऱ्या पद्धतीन मंत्री म्हणून काम करू शकतात, मागीर हांचो मुख्यमंत्री कित्याक आसूं नये, अशा पद्धतीचें जर वातावरण आमी परत एक फावट लोकांक विश्वास दिलो जाल्यार ताजो उपयोग जातलो. म्हणून मनोहर मुख्यमंत्री जालो, पण मनोहराचो स्वभाव कसो, आमकांय खूब फावटी दिसतालें की मातशें सबुरीन घेवचें रे ताणें म्हणून अशें म्हणून, पण मनोहराचो स्वभाव जो आसा तो मनोहराच्या स्वभावाच्या नुसार ते सबुरी बी तसलें प्रकरण हांगासर ना. ताजी सरळ वचून बेधडक तू दे धडक म्हणटा पळय तशा पद्धतीचें ताजें काम करपाची पद्धत. आणि म्हणून मनोहरान जें कितें केलें ताजें सदांच आमी समर्थन केलें. आमी आमच्या भितर बसून एखाद्या वेळार वेगळें मत जरी मांडलें आसा तर मनोहरान केल्ली गोष्ट योग्य आसा अशेंच आमी सांगलें, कारण आनी तें बरोबर आशिल्लें. आमच्या लिडरा फाटल्यान जर पार्टी उबी रावना जाल्यार मागीर तें कशा पद्धतीन वतलें. म्हणून आमी त्या मनोहराचें जें केल्लें तें आमी आमचें म्हणून मानलें आणि आमी फुडें सरले. एक राजन मुद्दम विचारचें दिसता ह्या पॉयंटाचेर की तुमच्याच पक्षाच्या एका ज्येष्ठ फुडाऱ्यान कांय दिसा पयलीं अशेंच विश्लेशण करतना म्हाका बऱ्या भशेन सांगिल्लें की सुरवातीक जेन्ना पक्ष जीव धरपाक लागलो गोंया भितर तेन्ना जर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान खंय तरी हिंदुत्वाची कास जर धरिल्ली जाल्यार भारतीय जनता पक्षाक उबी रावप मुश्किलच न्ही, प्रॅक्टिकली इम्पॉसिबल जावपाचें. आणि थंयच्यान मागीर पक्ष वाडत गेलो म्हणून हे जे विश्लेषण आसा ते तुमकां पडटा की एकवटेच्यान सगळे जाण म्हणटात की तुमी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाक काबार केलो, त्याच बरोबर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षांनी एक असो स्पेस तुमचे खातीर सोडून दिलो ज्या स्पेसाचेर तुमी कॅपिटलायज करत गेले? हे शेवटचें जें विश्लेषण आसा तें चड बरोबर आसा. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षानच आपुणूच स्वता आपण सोडून दिलें आणि आमकां थंय तांणी स्पेस करून दिलो. ही गजाल तितली खरीच अशी आसा की महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष जी आयडियोलॉजी घेवन चलतालो ती आयडियोलॉजी आणि भारतीय जनता पार्टीची आमची आयडियोलॉजी हातूंत चड व्हडलो कितें फरक आशिल्लो अशें न्ही, चड अंतर आशिल्लें अशें न्ही.
पण ते ज्या एग्रेसिव्ह पद्धतीन मांडपाक जाय ते महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाकडे हळूहळू अपील करणारे जे एक नेतृत्व आणि अपील करणारे तांची आयडियोलॉजी किंवा ते मांडपाची पद्धत ही कमी पडपाक लागली. आम्ही असे म्हणना की आम्ही हिंदुत्वाचोच विषय घेऊन पुढे सरले म्हणून. आम्ही केन्नाच भारतीय जनता पार्टीन हिंदुत्वाच्या शब्दाचो उच्चार सुद्धा करूंक ना. पण आम्ही म्हटले राष्ट्रीयत्वाचो मुद्दो असा. त्या वेळार आम्ही म्हाका याद जाता त्या वेळार राम जन्मभूमीचो विषय आयल्लो. तो राम जन्मभूमीचा विषय आयज जसो आम्ही म्हणतात किंवा राष्ट्रीयत्वाचा विषय असा त्या वेळार आम्ही तो हिंदुत्वाचो म्हणूंक ना, राष्ट्रीयत्वाचाच विषय म्हटलो. आणि नेमके हे विषय काय असा ते महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान हळूहळू सोडून दिले. आणि म्हणून दे गेव अस इनफ एम्पल स्पेस टू एंटर अँड ऍक्ट. आणि म्हणून तो लोकांकय जाय आशिल्लें हे अशें सोडून दिल्लें नाका आशिल्लें. आणि म्हणून महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान जे कितें करूंक ना ताच्या आधाराचेर आम्ही भितर सरले. तो स्पेस आम्ही भरून काढलो आणि आम्ही एक बऱ्या पद्धतीची जागा आमची निश्चित केली. एक राजीनामा मुद्दा विचारचे दिसता की मनोहर पर्रीकारा खातीर 2005 सरकार वचप हो चड पर्सनल सेटबॅक आशिल्लो काय 2007 भितर येदी व्हडली सरकाराची विरुद्ध आंदोलन सुद्धा जावन धरून रिजनल प्लॅनाचें आंदोलन भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेर आयिल्लें ना उलट आमदार कमी जाले हो चड व्हडलो शॉक आशिल्लो? शॉक अशें हांव म्हणना आणि पर्सनल सेटबॅक असो मनोहर पर्रीकाराच्या बाबतीत नाही. हे सगळे आम्ही कार्यकर्ता म्हणून आम्ही त्या वेळार ठरयले आणि आमकां खबर आशिल्लें की आज आमकां जरी इतले सीट मेळ्ळे ते फाल्यांच्या इलेक्शनाक मेळटले तशें न्ही. आमचो प्रयत्न आशिल्लो आमी सगळ्या बाबतीन वावुरताले बी आणि आमकां खबर आशिल्लें की सादारण कमी सीट्स आमकां मेळपाचे आसात एकंदरीत वातावरण पळयतकच. म्हणटकच आमकां हांव मानिना की तो पर्सनल सेटबॅक मनोहराक आशिल्लो किंवा आमकां कोणाकय पार्टीकय आशिल्लो अशें न्ही. ताज्या उपरांत जे आमकां कमी सीट्स मेळ्ळे ताका कारणां खूब आसात वेगवेगळ्या पद्दतीन. आमी कांय नाका आशिल्ल्यो गोश्टी थोड्योश्यो आपणायल्ल्यो ते नाका. लोकांकय आवडटा कितें ना आवडटा हाजे आमी एक विचार करपाक जाय आशिल्लो. तो एक आमी जो पॉलिटिकल प्रुडन्स म्हणून जो असता तो मातसो वापरपान आमी फाटीं पडिल्ले. ताजो परिणाम म्हणून आमकां मातशें ते 2005 उपरांतची जी परिस्थिती आसा ती आमकां भोवली अशें म्हाका दिसता. हो जो कार्यकाळ जर पळयलो 2005 ते 2007 सगळ्यांत व्हडली क्लेशदायक घटना खंयची? 2007 भितर जेन्ना सरकाराच्या त्या वेळेची सरकाराच्या विरुद्ध असंतोष आसून सुद्धा कॅपिटलायज करपाक शकले नात ही काय आपल्याच मंत्रिमंडळातले साथीदार आपल्याक सोडून वचून आपले सरकार उडयले ती? नाही, क्लेशदायक गोष्ट तीच आमच्या मंत्रिमंडळातले आमच्या बरोबर राविल्ले इतली वर्सां आमचे म्हणून आशिल्ले आमच्या आयडियोलॉजीचे खातीर आपले शपथ घेवपी अशे आशिल्ले ते ज्या वेळार सोडून वतात ते जेन्ना सेपरेट वतात ताच्या सारखे क्लेशदायक कांय आसना न्ही. खूब फाटी तांच्या विरुद्ध उलोवपाकय आमकां आमचें मन फाटी फुडें जाता. पण ही गोष्ट घडली खरी आणि तेच खूब चड दुःखदायक आशिल्लें. सरकार निवडणुकीच्या हातून येवप आणि वचप हाचे बद्दल व्हडलें म्हजें कांय म्हणणें ना, कारण ते एक लोकशाहीच्या प्रक्रियेचो भाग आसा. पूण ज्या वेळार अशा पद्दतीचे हे सोडून गेले त्या वेळार आणि जे आमचे आयडियोलॉजीचे अशें म्हणून तांणी शपथो घेतिल्ल्यो अशे लोक ज्या वेळार सोडून वता त्या वेळार ते चड क्लेशदायक आसा. आणि म्हाका दिसता मनोहराकय हे चड क्लेशदायक आशिल्लें. मनोहरान खूब फाटी उलोवनूय दाखयलें. इट वॉज म्हणजे ताका सेटबॅक न्ही पण ताका खूब दुख्ख जाल्लें आमी पळयलें खूब लागच्यान की अशे मनीस सोडून वतात की जांचेर आमी सगळो विश्वास दवरलो आयडियोलॉजीच्या बाबतीन, कामाच्या बाबतीन, गव्हर्नमेंटातल्या गोष्टींच्या बाबतीन, ऑर्गनायझेशनाच्या बाबतीन तेच मनीस सोडून वतात. ताजे उपरांतचो महत्वाचो टप्पो म्हळ्यार तो 2007 ते 2012चो विरोधी पक्ष फुडारी म्हण आणि मागीर 2012तले ते ऐतिहासीक जैत. हो जो कार्यकाळ आसा तो तुमी मनोहर पर्रीकाराच्या दृश्टींतल्यान आनी पक्षाच्या दृश्टींतल्यान कसो पळयतात? संघर्षाचो काय सत्तेर पावपा खातीर हो संघर्श करचोच पडटा ह्या दृश्टींतल्यान? नाही, सत्तेर येवपा खातीर संघर्ष करचोच पडटा. आमी सगळे शांत आहा आतां आमी सत्तेर येतले अशें म्हणून सगळे हातार हात घालून अशे बसले सत्ता काय येवची ना. संघर्ष करपाच आणि ताज्या खातीर आमच्या कार्यकर्त्यांक
तो मनोहर असो आम्ही असो बाकी सगळे आम्ही सगळे जाण ताज्या खातीर तयारच आसताले. संघर्ष हो करपाकच जाय. पण 2012तलो जो आमचो विजय आसा त्या विजयाचे बरेचशे श्रेय प्लॅनिंग आणि बाकीच्यो गोष्टी हे करपा खातीर ज्यो आसात ताजे इम्प्लिमेंटेशन करप हाज्या खातीर मनोहराचो खूप व्हडलो वांटो तातूंत. आणि मनोहराची ताज्या आदली कारकीर्द विरोधी पक्ष नेता म्हणून जी कारकीर्द आशिल्ली पळय दॅट हॅज गिवन अस व्हेरी बिग डिव्हिडंड्स खरे म्हणजे मनोहराच्या त्या कारकिर्दीचे. आणि म्हणून ताज्या आधाराचेर आणि मनोहराचें कर्तृत्व ताका आसाच. मनोहराचें कर्तृत्व आणि आमची ऑर्गनायझेशनल एबिलिटी आम्ही हळूहळू ऑर्गनायझेशन बिल्डअप केल्लें. ताज्या आधाराचेर आम्ही 2012चे जैत जे आसा ते पूर्णपणे त्या आधाराचेर आम्ही निवडून आम्ही आयले, सरकारय स्थापन केलें बऱ्या पद्दतीचें. संरक्षण मंत्री म्हणून केंद्रात वचप आणि मागीर सरकार स्थापन करपा खातीर आनी तेय बी सद्याचे न्ही ते सद्याच्या पयलींचो अध्याय तो ह्याच टर्मांतलो ते करपा खातीर परत गोंयांत येवप. आज दिसता इन हायंडसायट संरक्षण मंत्री म्हूण जर तांणी कंटिन्यू केल्लें जाल्यार चड बरें जावपाचें. ते म्हजें सुरवातीक हेंच मत आशिल्लें आनी आयजय आसा तें की मनोहर हो नॅशनल स्ट्रेचर आशिल्लो मनीस आणि ताका लागून आमचो गोंयचो एक मनीस ह्या लेवलाचेर वता आणि आमकां ताजो अभिमान. आमचो मित्र आमचो कार्यकर्तो एक येदो व्हडलो नेतो जाल्लो आसा आजे. आणि म्हणून म्हजें ताका त्या वेळार सांगणें आशिल्लें की तूं दिल्ली हीच तुजी हें म्हणून तेंचें आणि तुजें येदें व्हडलें क्षेत्र आसा त्या क्षेत्रानूच तुवें थंय काम करपाक जाय. गोंय सारकें ल्हानशें आसा ताजे खातीर यू आर नॉट कार्ड फॉर दॅट हें म्हाका आयजूय दिसता. आणि ही वॉज इनफॅक्ट फॉर नेशन अशें म्हणून आज तसो आसपाक जाय आशिल्लो. आज जेन्ना तुमी पळयतात तेन्ना टेक्निकली बाय इलेक्शन्स बी जाल्यात बट विदावट मनोहर पर्रीकर हें पयलें असेंब्ली इलेक्शन गोंया भितर पक्षाचें. आव्हानां कितें दिसतात? आव्हानां आसाच. पयलें इलेक्शन मनोहरा नंतरचें हें खरें गोष्ट. मनोहर नासतना आमकां हें सगळें ताजें मनोहर ज्या मेटिक्युलस पद्दतीन हाजें प्लॅनिंग करतालो हो कार्यकर्तो हांगा आसपाक जाय, हो कार्यकर्तो ह्या मतदारसंघान आसपाक जाय, हांगासर इतलें फंडींग जावपाक जाय, हांगासर ह्या पद्दतीचें प्लॅनिंग जावपाक जाय, हांगासर आनीक कितें ऍड करपाक जाय हांगा म्हणजे इतलें की ते एखाद्या तो ज्या मतदारसंघान वता थंय ताणें पळयल्यार हांगासर पोस्टर कमी दिसतात, हांगासर तो बॅनर सारको लावना. इतलें सगळें हाजी चर्चा करणारो तो असो जो आमचो मनोहर आशिल्लो त्या मनोहराचें तें प्लॅनिंग जें आसा ताजो आमकां खूब तें मेळचें ना हाजो आमकां खूब त्रास जातलो. म्हाका दिसता आमी विदावट दॅट अर्थातच मनोहरान कांय गोश्टी घालून दिल्ले आसात ताज्याच हाता सकयल आमी सगळे बाकीचे कार्यकर्ते तयार जाल्ले आसात. व्हडलो प्रॉब्लेम येतलो अशें न्ही पण मनोहराचें मार्गदर्शन जें आशिल्लें मनोहराचें प्रत्येक गोश्टीचेर डायरेक्शन्स जी आसतालीं म्हणणें आसतालें इन्स्ट्रक्शन्स आसतालीं तें वी वील मिस दॅट. तुमकां दिसता की सगळ्यांत व्हडलो आनी एक गजाल आसा की तो म्हळ्यार फेस ऑर इमेज ती नासतना आज जेन्ना इलेक्शनाक वचपाचें एक वर्सा भितर जेन्ना आमी उलयतात यू थिंक पार्टी इज गियर्ड अप फॉर दॅट? पार्टी इज गियरिंग फॉर दॅट. हें खरें आसा की मनोहरा सारको फेस आमी आजून येवंक ना पण म्हाका दिसता तोय प्रॉब्लेम कांय दिसांनी सॉल्व जातलो. तशें कांय व्हडलें ताजे बद्दल चिंता करपाची गरज ना. हळूहळू आत्ताचे आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद आसात तो ही इज ट्रायंग टू गेन दॅट आणि म्हाका दिसता ही इज टू सम एक्सटेंट सक्सेसफूल इन दॅट. आणि म्हणटकच ह्या आधाराचेर आमी हें खरें की मनोहरा इतलें मेळचें ना हें जरी खरें आसलें तरी प्रत्येक फावटी मनोहरचें कंपॅरिजन करपूय आतां आमकां हळूहळू कुशीन मातशें दवरपाक जाय. इंडिपेंडंटली आमचें नेतृत्व वेगळें उबें रावता हें आमकां दाखोवपाक ही काळाची तितलीच गरज आसा. लास्ट प्रश्न म्हजो राजनावा कारण तुमचे कडेन फक्त कोण भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो न्ही, यू आर वन ऑफ द सिनियर मोस्ट लिडर्स आणि यू आर वन ऑफ द कायंड ऑफ एन आयडियोलॉग ऑफ द पार्टी इन गोवा. सो तुमी आज कारण पक्षाचे कार्यकर्ते बिकॉज ऑफ वॉट हॅपन ड्युरींग दीस टर्म खूब डिजेक्टेड जाल्ले दिसतात, निराश जाल्ले दिसतात. त्या कार्यकर्त्यांक आयच्या दिसाक तुमी कितें सांगपाक सोदतात? कितले
बरे वाईट प्रसंग जरी आयले जाल्यार आमी सगळे जाण कार्यकर्ते जे आसात हे आमकां एक सदांच शिकयल्लें आसा. हे भारतीय जनता पार्टीचे आमचे जे वेगवेगळे अभ्यास वर्ग जातात, प्रशिक्षण वर्ग जातात, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स असतात, तातूंतल्यान एक आमकां सांगतात की आमचें काम जे आसा बीजेपीचें आनी आयडियोलॉजी आसा तें व्यक्तिनिष्ठ न्ही. इट इज बियॉन्ड दॅट. पार्टीच्या आयडियोलॉजी जे आसा ते मनशाचेर आधाराचेर आसना. ताका लागून मनीस खंयचो कोण आसा कितें आसा हाज्या परस पार्टीची आयडियोलॉजी, पार्टीची तत्वज्ञान, पार्टीचे काम करपाची पद्दत हाजेर आमकां विश्वास दवरपाक जाय. म्हणून गोंयभरांतल्या आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी कसलोय प्रसंग म्हणजे आता अशा पद्दतीचे काय बाकीचे आमचे विरोधक असतात तांचे प्रयत्नय आसतले, अरे तुमच्याकडे लिडर ना, तुमच्याकडे फेस ना, तुमच्याकडे हे ना, अशें म्हणून. आमच्याकडे सगळ्यात व्हडली गोष्ट आसा ती म्हणजे आमची आयडियोलॉजी विच वी कॅनॉट कॉम्प्रोमाइज विथ. आमची ही आयडियोलॉजी कडे आमी केन्नाच कॉम्प्रोमाइज करूंक ना, करचेय ना. आणि म्हणून त्या आयडियोलॉजी खातीर आमी सगळे जाण काम करतात. आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी मनोहर पर्रीकरान हो जो आमकां संदेश दिल्लो आसा, मनोहरान सदांच आयडियोलॉजी ही आपली सदांच आपल्या फुड्यान दवरलेली आसा. ज्या पार्टी खातीर हांव काम करता तीच म्हजी पार्टी. म्हणजे खूब फावटी ते म्हणटाले ही इज द कितें रायट पर्सन इन द रॉंग पार्टी बी अशा पद्दतीचे म्हणटाले. ही वॉज द रायट पर्सन इन द रायट पार्टी. तो सदांच ही वॉज आणि वी ऑल आर ऑफ द सेम कॅटेगरी. आम्ही वी आर रायट पर्सन्स इन द रायट पार्टी, नॉट इन द रॉंग पार्टी. पण आता जर खूप कार्यकर्त्याक जर दिसपा लागला की देर आर मेनी रॉंग पर्सन्स इन दिस रायट पार्टी, तांकां तुम्ही कसं सांगतले? तांकां हेच न्ही, आमची आयडियोलॉजी जी आसा दॅट स्टँड्स फर्स्ट आयडियोलॉजी अँड वी आर वर्किंग फॉर दॅट अँड नॉट फॉर एनी पर्सन. राजेंद्र, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग विथ अस. कारण म्हाका दिसता तुमचो अनुभव आणि तुमचो हो प्रवास म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासांतले एक असो राजकीय प्रवास हो पक्षाचो की कोणाकय थक्क करतलो. सो थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग विथ अस अँड शेअरिंग दीज एक्सपिरियन्सीस. थँक्यू, देव बरें करूं. हांव थंयच्यान मुखार वता. आनीक म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाचो विशय आसा आमचे कडेन. आनीक सगळ्यांत पयली गजाल आमचो लौकीक शिलकार चीफ रिपोर्टर आमकां जॉयन जाता. लौकीक, म्हाका दिसता आज भरपूर पत्रकार परिशदोय जाल्यात आनीक आरोप प्रत्यारोप आनीक राजकीय स्तराचेर मुख्यमंत्र्याची प्रधानमंत्र्या बरोबर कोविडा खातीर बसका जाल्या. वॉट इज द अपडेट? प्रमोद, हांव फक्त असेंब्लीची अपडेट घेवन येयला. पत्रकार परिशद चालू आसल्यो. दुसरे एक कोविडाची जी मिटींग जाल्ली व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सीएमाची, ती महेश सांगतलो इन डिटेलान. हांव फक्त बीएससी मिटींगेची डिटेल दिता. बीएससी मिटींग जी असेंब्ली पयलीं जाता आनी बिझनेस डिसायड करता, तेजी आयज मिटींग जाली. थंय सगळे ओपोजिशनाचे आनी रुलिंगाचे आसता. थंय विजय, सुदीन, एमजीबीचे, चर्चिल आसले, दुसरे कडेन सीएम आसता, ओपोजिशन लिडर आसता, स्पीकर आसता. हे सगळे मेळोन बिझनेस थारयता. असेंब्लीचो बिझनेस कितें आसतलो तो. सगळ्यान पयलीं मिटींग स्टार्ट जावचे पयलीं ओपोजिशनाचे सगळ्यांनी मेळोन एक रिप्रेझेंटेशन सभापतीक दिले की इलेक्शन इन फोर्स चालू आहा, इलेक्शन चालू आहा. परत दुसरे 5 म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन आनी जावपाचे आहा, जे 30 एप्रील पर्यंत सोंपपाक जाय. सो काळ आहा तो फूल इलेक्शनाच्या कोडान वयतलो. अशा टायमार तेंच्यांनी सांगलें की ओटोन अकाउंट घेवचे पयलेच दिसा असेंब्लीचे आनी असेंब्ली एडजन करची आनी मागीर ते इलेक्शनाचो प्रोसेस सोंपल्या उपरांत परत सुरू करचे. आनी ते बजेट आनी सगळे डिमांड डिस्कशन घेवचे. कारण बजेटा वेळार एश्युरन्सीस दिवप जाता. तेजे उपरांत प्रत्येक दिसा जे डिमांड्स घेतले, डिस्कशन ऑन डिमांड्स आसतले, त्या वेळार परत एश्युरन्सीस डिपार्टमेंट वायज दिवप जाता प्रत्येक मंत्र्या कडल्यान. आणि त्याचो प्रभाव ह्या इलेक्शनाचेर पडपाक शकता, जे वोटरांचेर पडपाक शकता. त्या खातीर अशी सुचोवणी ओपोजिशनान केल्ली. पण विजय सांगता दिसपान ते गव्हर्नमेंट वा स्पीकर हे मानपाक तयार ना. तेंच्यांनी फक्त असेंब्ली कशी जातली ते सांगलें. तेजे उपरांत मागीर सुदीन मेळ्ळे. सुदिनान आमकां सांगलें की आमी ते जर आयकना जाल्यार आमी आतां स्टेट इलेक्शन कमिशना एप्रोच जातले, कित्याक वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जाता. डायरेक्टली हावजान तुमी एश्युरन्सीस दिता, डायरेक्ट जे लोकांक इम्पॅक्ट करता ती एश्युरन्सीस, आनी दुसरे वटेन इलेक्शनाचो कोड आहा, अशें जावपाक शकना म्हणून. आनी गव्हर्नर सद्या गोंयांत गव्हर्नराकूय ते रिप्रेझेंटेशन करपाचें की हेची कितें चल्लां ते तेंचे करपाक. प्रमोद, थँक्स अ लॉट लौकीक. हांव थंयच्यान वता महेशा माराक, आमचे सिनियर रिपोर्टर. महेश, म्हाका दिसता कोविडाची मिटींग प्रधानमंत्री मुख्यमंत्र्याची आनी त्याच बरोबर बाकीच्यो म्युनिसिपालिटी लेवला वयल्यो राजकीय घडामोडी. गो अहेड.
प्रमोद, आज प्रायम मिनिस्टरची मिटिंग जाली, व्हिडिओ कॉन्फरन्स जाली प्रायम मिनिस्टर वांगडा, आणि सीएम आशिल्लो आमचो थंय, आणि हेल्थ मिनिस्टर आशिल्लो, हेल्थ सेक्रेटरी आशिल्लो, आणि सगळ्या स्टेटी वांगडा जाली. सो बेसिकली गोंय सरकाराक हांगा उलोवपाक मेळ्ळें ना. जे मेन स्टेटीज उलयले ते म्हणजे महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान, जे मेजर स्टेटीन त्या जाग्यार कोविड सध्या केसीस वाडत आहा. सो आमी गोवा गव्हर्मेंटाक विचारलें की कितें तुमची स्ट्रॅटेजीज आहा हाच्या मुखार, कितें आतां महाराष्ट्रान जे केसीस आसा खुबशे टुरिस्ट येतात हांगा, सो ट्रॅव्हल कितें तुमी तांकां कितें आरटीपीसीआर टेस्ट सांगतले. सो सीएमान इतलेंच म्हटलें की सध्या तरी आमी वी आर वरीड अबाउट द रायझिंग ऑफ केसीस म्हणटा तो, पूण आमकां म्हणटा सोशल मास्क, सोशल डिस्टन्सिंग प्लस म्हणटा हँड सॅनिटायझर वापरपूच जाय. कितलेशे टुरिस्ट येतात तांच्यांनी हे सगळे प्रोटोकॉल फॉलो करचे, इवन हॉटेलांनी तांच्यांनी तेंचे प्रोटोकॉल फॉलो करचे. आणि अशें ना की गव्हर्मेंट इज नॉट वरीड, गव्हर्मेंट इज वरीड अबाउट द रायझिंग ऑफ केसीस. पूण सध्या तरी जनता कर्फ्यू नाल्यार नायट कर्फ्यू हो तरी स्टेटीन तरी गोवा स्टेटीन लागचो ना अशें तेंचे क्लियर केलेलें आसा. सेकंड थिंग, टेस्ट कंपल्सरी सध्या तरी तेंचे सांगूना की ट्रॅव्हलरांक टेस्ट आसतली म्हणून. सध्या तरी स्टेट गव्हर्मेंटान हाचेर काय डिसिजन घेवना. सेकंड थिंग, प्रमोद, प्रायम मिनिस्टरान तरी तेंचे देड अडेज वर उलयले तरी प्रायम मिनिस्टरान इवन तांकां सेम सांगला की तशे केसीस वाडटा की तांकां एक अशें कळ्ळां की लोक सध्या म्हणटा ते सोशल डिस्टन्सिंग जावं मास्क वापरप हे खूब लोकांनी कमी केलेलें आसा. ते प्रिकॉशन्स घेवंक जाय ते लोक घेयनात. इवन आमी दोतोरां कडेन उलयताले, दोतोर कितें म्हणटाले की सध्या तरी आमी गोंयान जर केसीस पळयत, गोंयान काल केसीस 94 आशिल्ले, आयज 73 आसा. पूण प्रमोद जर पळयत जाल्यार आज आमी परतून 805 केसीस आमचे एक्टिव्ह केसीस गोंयान आसा. सो जे पयलीं काल 792 आशिल्ले, काल 805, आणि कालची मॉर्टॅलिटी आमी बुलेटीन पळयत जाल्यार तो आमकां 4 आसा. तो पयलीं आमकां 1 नाल्यार 2 आसतालो. सो पीपल शूड बी वरीड. नॉट इट्स नॉट लायक इवन आमी पळयला की गव्हर्मेंट आज सामको मातसो वरीड आशिल्लो की गव्हर्मेंटाकूय दिसता की लोकांनी अजून सिरियस जावपाचें. पूण सध्या तरी नायट कर्फ्यू आनी कितें हे कांयच तेंच्यांनी सांगलेलें ना. इवन तांकां पीएमान सांगलें आसा जर तुमकां गरज पडटा, खंयच्या तुमकां एरियाक दिसता की केसीस खूब वाडले, त्या एरियाक तुमी कंटेनमेंट झोन म्हणून डिक्लेअर करा, मिनी कंटेनमेंट म्हणून डिक्लेअर करा, आनी जाता तितली केअर घ्या म्हणून सांगलें. प्रमोद, आणि सेकंड थिंग तुमकां अपडेट दिता ती म्हणजे काल फर्स्ट डोस जाल्या हेल्थ वर्करांचे आसा आमकां 114, आणि सेकंड डोस 56 आशिल्ले. फर्स्ट फ्रंटलायन वर्कर जितून पुलीस बी येतात 138 जाले, आणि सेकंड आशिल्ले 298. आणि प्रमोद, फर्स्ट 45 प्लस द 60 इयर्स आमी पळयता कोमॉर्बिड कंडिशन, तांची 819 लोकांनी काल डोस घेतला, आणि 60 प्लस इयर तांचे 4077, आणि कोमॉर्बिड आणि हे जे 60 आसा तांचे अजून सेकंड डोस जावन तांचे हालीं स्टार्ट जाल्ले आसा. प्रमोद, थँक्स अ लॉट महेश. हांव थंयच्यान मुखार वता. सावयो डायस आसा आमचे बरोबर मडगांव सावन. सावयो, कितें आहा अपडेट? कोलवा पुलिसीक सेरावली एक मेल्ली कूड मेळ्ळी शेतांत सेरावली, आणि ताजे आतां पोस्टमॉर्टम चालू आहा. सो ताजे तकलेक मातशें मार लागलो मेवला, आणि आतां पोस्टमॉर्टम जातकच चड करून फाल्यां एक्झॅक्ट वॉट वॉज द कॉज, कित्याक कसो तो मेलो तें गमतलें. जाली थँक्स अ लॉट सावयो. हांव इतल्याचेर थांबता, म्हजो वेळ सारको सोंपला. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.